नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलाइंस. This bulletin is brought to you by कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी. मांडवीत कसिनो मार्च 2027 मेरेन निमाणी मुजतवाड. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 6 फेब्रुवारा सावन 16व्या वित्त आयोगाची जानेरांत बसका. सिद्दीकी प्रकरणात हेड कॉन्स्टेबल सर्वेश कांदोळकार सस्पेंड. कॉन्स्टेबलाक 14 दीस जेसी. व्हिडिओ सोर्साचे चौकशेंत अमित पालेकाराक 19 डिसेंबराक समन्स. पालेकार फॉरेनात. दिल्ली वेंचणूक प्रचाराक आडखळीक. सिद्दीकीचे प्रकरण डायवर्ट करूंक मुख्यमंत्र्याच्या घरकान्नीची संजय सिंगा आड अब्रू लुकसाणीची केस आपाचो दावो. अदानी आड काँग्रेसीची राजभवनाचेर निदर्शनां. पुलिसांनी अध्यक्ष पाटकर, विरोधी पक्ष फुडारी युरी सयत फुडाऱ्यांक घेतले ताब्यांत. राजभवनाचेर मोर्चाचो प्लान. फुडल्या डिसेंबर मेरेन गोंयांत 100 बंधारे. उदका पुरवण जाग्यार घालूंक यत्न. सगळ्याक पिवपाचें उदक दिवंक PWDचो यत्न. WRD मंत्री सुभाष उलयलो. वागातूर, अंजूण, शिवोलेच्या 7 रेस्टॉरंटांक कारणां दाखय. लावड म्युझिकाचे नेम मोडले. कन्सेंट टू ऑपरेट सस्पेंड. अपिलाक गेल्ल्या रेस्टॉरंटांक मेकळीक, पूण म्युझिक बंद. मायनिंगाची ई-ऑक्शन डंप पॉलिसी अधिसूचित. 22 जानेराक 18 मिनरल डंप प्लॉटांचे ई-ऑक्शन. चडशा दक्षिण गोंयचे 22% बेज प्रायस. मांडवीत आशिल्ले ऑफशोर कसिनोक खंय 2.5 वर्सांची मुजतवाड. सरकारान मार्च 2027 मेरेन खंय निमाणी मुजतवाड दिल्या. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयला. गोंय विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 6 फेब्रुवारा सावन 6 तारखेर राज्यपालाचें अभिभाशण. 16व्या वित्त आयोगाची 9-10 जानेराक बसका. मुख्यमंत्री सांगता. कॅसिनो एक्सटेंशन इन मांडवी ओके टील 27 पर्यंत दिल्ले आसा. 27 पर्यंत एक्सटेंशन दिल्लें आसा. 6 म्हयन्याचें एक्सटेंशन दिताले पयलीं, बट सेम वे एक्सटेंशन वी हॅव गिवन टील द 27 पर्यंत. हय, लास्ट एक्सटेंशन दिस इज द 27th ऑफ मार्च 27. हय, लास्ट एक्सटेंशन. ITG डिपार्टमेंटान आमकां फक्त टेक्निकल स्टाफ घेवपाक एकट्याकूच परमिशन, कारण ताका गरज आशिल्ली म्हणून तांकां फक्त परमिशन दिला. अदरवायज रेस्ट ऑल एक्सटेंशन आनी हे ते पयलीं जी दिल्ली पोस्ट फॅक्टो तितकीच सगळी डिसिजन्स आसात. वेगवेगळे एक्सटेंशन्स दिल्ले. आयच्या कॅबिनेटांत म्हत्वाचे तिसरे डिसिजन जे आसा ते 6 तारखेक आनी 6 तारखे दिसा असेंब्ली सेशन आसतलें. गव्हर्नर एड्रेस 6 फेब्रुवारी. ओके, नेक्स्ट 9 जानेवारी 16 फायनान्स कमिशन येता. सो दॅट 9 जानेवारी दिसा ऑल कॅबिनेट आणि कन्सल्टेशन विथ द कॅबिनेट कलिग्स, कन्सल्टेशन विथ द पंचायत, जिल्हा पंचायत, विथ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आणि येते 16 फायनान्स कमिशनाचे तांच्या बरोबर जे आसा पळय न्ही डिस्कशन्स, परत सजेशन्स ही तेंची घेतले. कंटिन्युअसली 2 days मिटींग इन्क्लुडींग द फिल्ड विजीट ही 9th आणि 10th अशी 2 दीस करतली. सिद्दीकी एस्केप प्रकरणात घाळपण केलो म्हणून हेड कॉन्स्टेबल सर्वेश कांदोळकार सस्पेंड. टर्मिनेट केल्लो IRB कॉन्स्टेबल अमित नायकाक पणजे कोर्टान 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी दिल्या. तेवटेन सुलेमानाचे व्हिडिओ प्रकरणात कवठणकारान अमित पालेकाराचें नांव घेतलां. ताका 19 डिसेंबराक समन्स. तो गेला फॉरेनात. हजेरी खंय सोमारा. पळय, म्हाका ज्या दिसा कॉल आयलो 2 दीस पयलीं PSI रेडकर जो इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर आसा ताणें म्हाका फोन करून म्हज्या घराचो एड्रेस विचारलो. एड्रेस विचारल्या उपरांत ताका सांगलें हांव धाडटा म्हणलें तुका, WhatsApp करता. पूण एक गजाल म्हणलें सांगता की हांव संडे पर्यंत गोंयान ना, आउट ऑफ कंट्री आसा, फॅमिली बरोबर भायर आसा. तुका जाय जाल्यार सामानय धाडपाची गरज ना, हांव मंडे येता म्हणून.
आनी घरा म्हजी आवय आसतली म्हणून सांगली. आनी हांव जाणा हांची नाटकां कितें आसतली ती म्हाका 100% खबर आशिल्ली म्हणून ताका WhatsAppर हांवें मेसेजूय धाडले एड्रेस धाडटा आसतना. सेम मेसेजीन सांगला की पळय हांव संडे पर्यंत ना, घरा म्हजी आवय आसतली. तेन्ना हे सांगले आसतनाय काल म्हाका WhatsAppर समन धाडप आनी फाल्यां आपप 11 19 डिसेंबराच्या सुटयेच्या दिसा हातूंत भितर पुलिसांचे कळटा कितें आसा आनी कितें ना तें. ही फटिंगपणां म्हाका दिसता परत परत सोंसपाचें ना आमी. हांव फाल्यां वचूंक शकना आनी हांवें ताका इन्फॉर्मूय केला की हांव पावूंक शकना म्हणून. हांव संडे रातचो पावतलो, मंडे ताका जाय तेन्ना थंय वतलो आनी ताका जाय तें इन्फॉर्मेशन ताका जाय तें दिवपाक मेळटलें म्हाका. दिल्ली वेंचणूक प्रचारांतल्या आपाच्या फुडाऱ्यांक आडकूंक मुख्यमंत्र्याचे घरकान्नीची संजय सिंगा आड अब्रू लुकसाणीची केस. मिडिया परिशद दिल्ली जाल्ली. केस दिवचले कित्याक? दिल्ली वेंचणुकेच्या बोवाळांत ताचो वेळ वगडावंक खंय मुद्दम केस घाल्या आपाचो दावो. सिद्दीकी एस्केप प्रकरण विसरायेर घालूंक खंय सरकाराचो एक प्लान. The Siddiqui scandal by focusing on the defamation case. व्हडले आरोप 100 कोटीचो क्लेम केला, ताका अपॉलॉजी दिवची पडटली, तसो मनीस असो मनीस. They tried to even attack Arvind Kejriwalji's wife also, पण तांचे कडेन ते जालें ना कित्याक आमी तशें वागना. जशें सांगलें फक्त सिद्दीकी केसाच्यान डायवर्ट करपा खातीर ही डिफेमेशन केस तांणी घातली. आनी डिफेमेशन केस घालपाची ही एक्चुअली भारतीय जनता पार्टीची स्पेशालिटी. 90% of defamation cases in political issues are filed by Bharatiya Janata Party. So this is why BJP filed the defamation case against our MP Sanjay Singh. Second reason also why I feel they have filed the defamation case. आता January end किंवा February starting up दिल्ली इलेक्शन आसा आनी आमचो member of parliament Shri Sanjay Singh, he is one of the star campaigners of the party. Taka asल्या केसेनी गुंतलावन they want to waste his time and stop him from campaigning in Delhi. कित्याक कॉन्फरन्स जाली दिल्लीक, संजय सिंग रावता दिल्लीक, केस खंय फायल केल्या बिचोले. सो फक्त संजय सिंगाक कसो तरी बिचोले हाडून थंय कॅम्पेनिंगान ताचो टाइम वेस्ट करून असो कितें तरी एक प्रयत्न आमकां दिसता. आता now the complainant, the CM's wife, will have to present evidence. तिका पुरावे दिवचे पडटले आता की संजय सिंगाच्या तोंडांच्यान कितें उतरां एक्झॅक्टली आयली. अदानीच्या आंदोलन राजभवनाचेर व्हरपाचो यत्न करतना काँग्रेस फुडाऱ्यांक उखल्ले. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आनी बरोबरच्या काँग्रेस वावुरप्यांक पुलिसांनी उखल्ल्यात. काँग्रेसवाले अदानी आड निदर्शनं करीत राजभवनार राज्यपालाक मेळपाक वताले. पुलिसांनी धरले. ह्या 2 दिसान आमी पळयले की सुलेमान सिद्दीकी पुलीस कस्टडींतल्यान पळून गेलो. पूण थंय हे सरकार काय उलयना. थंय फक्त आमचेच ऑफिस बेरर जे विसल ब्लोअर जाल्ले तांचेर कारवाई जाता. आज पुराय देशभर अडानीचेर जे युएसांतल्यान ब्रायबरी केसी अंडर करप्शनाच्यो चार्जीस लागिल्ल्यो ह्यो आज देशभर आमी राजभवनाचेर आमचो मार्च आशिल्लो. आमकां राजभवनार वचून गव्हर्नराक मेळपा आशिल्ले, पूण हे सरकार, हे मोदी आनी अडानीचे सरकार सदांच पुलिसाक मुखार करता आनी गोंयकाराचेर आनी ह्या देशाच्या रावपी लोकांचेर अन्याय करता. म्हाका दिसता खंय तरी ओपोजिशनाचो आवाज दामपाचो प्रयत्न चल्ला. काल पार्लमेंटान आमी पळयलें की ह्या देशाचो गृहमंत्री बाबासाहेब आंबेडकर जाणे ह्या देशाचे कॉन्स्टिट्यूशन बरयलें, ताजो अपमान करता हे सरकार. आमी निषेध करता. वी कंडेम द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री. डिसेंबर 2025 मेरेन गोंयभर सगळ्याक मेळून 100 बंधारे बांदून उदका पुरवण जाग्यार घालपाचो यत्न चल्ला. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार प्लान सांगता. नळाचें उदक लोकां मेरेन पावोवंक PWD नेटान कामाक लागल्या. WRD PWD खंय सुमार 800 MLD उदक वॉटर ट्रिटमेंटाक दिता.
आम्ही आता 400 MLD उदक 2026 पर्यंत लोकांक उपलब्ध करू शकतो. सध्याची गरज 850. सध्या आयचे घडयेक आमी 850 MLD उदक लोकांक पिवपाक दितात. हांव हाजी उलयना, इरिगेशनाचें उदक उलयना, उलयत तें लोकांक पिवपाचें उदक मेळटा. कारण रॉ वॉटर आमी सप्लाय करता आनी PWD ते लोकांक म्हणजे ट्रीट करून तें उदक आमी लोकांक पिवपाक दिता. तो 850 MLD आयचे घडयेक आसा. तातूंत आमी परत आनी जवळ जवळ म्हजे कडल्यान रॉ वॉटर दिवपाची पयली ती 400ची ताकद करूंक पळयता, 400ची कॅपसिटी करूंक पळयता. आता PWDचे इंजिनियर आसा पळय तेय दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम लायन. आनी प्लस इन एडिशन आमी रॉ वॉटर आनीक वाडोवपाक पळयतात. फॉर एग्जाम्पल आयचे घडयेक आमचे 20-25 बंधारे सुरू जाल्ले आसात. ते 100 बंधारे 2026 डिसेंबर पर्यंत करूंक पळयता. 2025 डिसेंबर 100 बंधारे 2025 डिसेंबर पर्यंत. तर 100 बंधारे म्हणना फुडें ताजी परत ती आनीक एडिशनल सोर्स वाडटली. प्लस काजूमळ म्हणटात थंय आनीक शिरोड्या माणक्यां गोवा म्हणटात थंय दोन कडेन मातशे हाजे सारकेच कोणा सारके म्हैसाळ डॅम आसा पळय न्ही त्या सायजीचे 2 डॅम करूंक पळयता. सो इन कमिंग डे वीक पॉसिबल आसा सर्टन पॉकेट्सान डेफिनेटली मेळटली. हांव सगळी कडेन म्हणना म्हणजे ऑल पण बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच फॉर एग्जाम्पल आतां तुजें सालावलीचें उदक जें आसा पळय न्ही तें बऱ्याच गांवांनी आनी शहरांनी सुद्दां इट इज 24/7 कळ्ळें की ना. सो सगळ्याक म्हजे हिसपान 24/7 मेळूंक शकता एक्सेप्ट व्हेरी रिमोट एरियाज, सामके रिमोट एरियाज एक जाले आनी हिली एरियाज. वागातोर हणजूण शिवोलेच्या 7 रेस्टॉरंटांक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कारणां दाखय नोटीस. हायकोर्टाची बडी पडल्या उपरांत लावड म्युझिक वा 10 उपरांत म्युझिक वाजयतल्या क्लबांचेर एक्शन. 7 क्लबांचो कन्सेंट टू ऑपरेट सस्पेंड केला. 4 जाण हायकोर्टांत अपिलाक पावले. तांकां रेस्टॉरंट चालू दवरूंक मेकळीक, क्लबांचें म्युझिक मात बंद. Noise pollution matter, the Pollution Control Board passed certain orders against certain establishment in Anjuna for stoppage of their activities and for revocation of the consent to operate. Now on that, those parties made a statement before the High Court saying that they will not play any music henceforth till the appellate authority, which will be approached by this establishment against the order of the Pollution Control Board, decides their matter. Based on that, High Court has presently allowed them to operate their restaurant, but they have filed an undertaking before the High Court, and High Court has accepted that undertaking that they shall not operate or they will not play any music till any order is passed by the appellate authority, that is the Administrative Tribunal of Goa. गोंयांत इयर एंडिंगाच्यो पार्ट्यो सुरू जाल्यात. दर्यादेगेंतल्या रेस्टॉरंटांनी सावंड पोल्युशन करप्यांचेर कारवाय केल्या. वागातोर हणजुणा शिवोलेच्या 7 रेस्टॉरंटांक प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. मेळटा ते म्हायती प्रमाण वागातोरच्या हिलटॉप बार अँड रेस्टॉरंटान ऑनलायन सावंड मॉनिटरींग सिस्टम सारको जाग्यार बसोवंक नाशिल्ल्यान सध्या म्युझिक बंद. रातया लावड म्युझिक वाजोवपी नोहा A1 रेस्टॉरंटाक कारणां दाखय नोटीस, 30,000 फायन मारल्या. गांववाडो हणजुणाच्या दियाज आनी विस्ता मारे रेस्टॉरंटाक नॉयज पोल्युशनाक लागून नोटीस धाडल्या. वाडे शिवोलीच्या मिस्टर DS रेस्टॉरंटाक राती 10 उपरांत म्युझिक सुरू आशिल्ले म्हणून कारवाय केल्या. अंजुणच्या डायना बिल्डर प्रायव्हेट लिमिटेड आस्थापनाकूय नॉयज पोल्युशना विशीं कारणां दाखय नोटीस. शिवोलच्या तेलमा दिसा पिंटो रेस्टॉरंटाकूय लावड म्युझिका खातीर कारणां दाखय 20,000ची फायन मारल्या. सध्या 7 आस्थापनांचो कन्सर्न टू ऑपरेट सस्पेंड केला. सध्या म्युझिक बंद. तांकां आपली बाजू प्रदूषण नियंत्रण मंडळा मुखार मांडची पडटली. प्रकरण सध्या हायकोर्टात आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि सौरव शिरोडकार. मायनिंगाची ई-ऑक्शन डंप पॉलिसी अधिसूचित जाल्या. 18 मिनरल डंप लॉटांचे खंय ई-ऑक्शन जातलें. 22 जानेराक ई-ऑक्शन दवरलं म्हणून कळटा. चडशे डंप लॉट दक्षिण गोंयांत. प्रायव्हेट आनी सरकारी जागेंतल्या डंपाचें ऑक्शन 22% बेज प्रायस दवरला म्हूण खण खात्याची सुत्रां सांगतात. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घरा घरांनी पंचामृता. कृपा हेयर टॉनिक
आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. कर्नाटकांत खानापूर तालुक्यांतल्या भीमगड अभयारण्य क्षेत्रांत म्हादयच्या प्रवाहाची कर्नाटकाचो राना मंत्री ईश्वर खंड्रेन पळोवणी केली. बरोबर तळेवाडीच्या लोकांकय मंत्री मेळ्ळा. अभयारण्य वाठार आशिल्ल्यान थंय साधन सुविधा उबारूंक खंय आडखळी येतात म्हूण खंय गांवांचें स्थलांतर करपाचो प्लान. स्वेच्छेन स्थलांतर करतल्यांक सरकार खंय 15 लाख दिवंक तयार. कर्नाटकाचे फॉरेस्ट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे यांनी भीमगड अभयारण्यातल्या मादई या नदीच्या प्रवाहाची पाहणी केली आसा. तसेच भीमगड अभयारण्य क्षेत्रात आशिल्ल्या तळेवाडी या गावात वचून थंय त्यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधलेलो आसा आणि या संवादात त्यांनी भीमगड अभयारण्य क्षेत्रात आशिल्ल्या 13 गावातल्या एकूण 754 कुटुंबियांका टप्प्याटप्प्यान स्थलांतर करतले असे आश्वासन दिले आसा. तेजे खातीर जर ग्रामस्थांनी जर स्वइच्छेन स्थलांतर जावचो विशय मांडलो तर तांकां प्रत्येक कुटुंबियाक 15 लाख रुपये दिवपाचो विचार सरकार करतले अशी माहिती त्यांनी ह्या ग्रामस्थांका दिल्ली आसात. या संदर्भात त्यांनी भीमगड अभयारण्य क्षेत्रातल्या जे फॉरेस्ट विभागाचे जे अधिकारी आसात त्यांच्याशीही चर्चा केल्ली आसात आणि जर स्थानिक जे ग्रामस्थ आसात ते स्वइच्छेन स्थलांतर जातात तर त्यांचे टप्प्याटप्प्यान स्थलांतर करचे अशी माहिती फॉरेस्ट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे यांनी दिल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. मडगांव सुरावली ते खारेबांद मजगतीं वेस्टर्न बायपास 19 डिसेंबराक उक्तो. केंद्रीय हायवे येरादारी मंत्री नितीन गडकरी येता. मार्गार लायटी, रंबलर, स्पीड ब्रेकर, सायनबोर्ड घालून रस्तो आदी पुराय करचो उपरांतच उक्तावण करचें. गडकरीच्या मुखार निदर्शनां करपाची बाणावलेच्या आमदाराची शिटकावणी. वेस्टर्न बायपास ओपोज करपाक आनी वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स जाय म्हूण सांगपाक म्हाका सदां आख्या बाणावले लोकांन ऑलरेडी सांगून सगळ्यांक दाखयलो आहा. एज अ MLA आफ्टर आय गॉट इलेक्टेड इन 2022 आय हॅव डन माय पार्ट ऑफ स्पीकिंग एंड ऑफ मेकिंग शुअर दॅट वी गेट स्टिल्स. बट आमकां स्टिल्स मेळना आनी स्टिल्स मेळना जावन गेले त्या पावसाक ह्या पावसाक बाणाल कितको बुडवता आनी कितें डिजास्टर जाता तें सगळ्यांक चोयलो आहा. सगळ्या खबर जालो आहा की 19 डिसेंबर हो वेस्टर्न बायपास इनॉग्रेट जावपा म्हूण पूण MLA ऑफिसा सांगलो ना, पंचायतीकूय सांगलो ना आनी म्हाका सदां हिंग ट्रान्सपोर्टा आनी तांकांय अजून खबर ना. सो 19 इनॉग्रेशन जातलें जाल्यार आमकां खबर ना. But we have done a joint inspection today. We have called the panchayat, we have called the locals, we have called the farmers, electricity department, PWD highway, PWD state, transport MVR contractor आणि SP traffic सो हे सगळें आपयन आमी लिस्ट ऑफ पॉयंट्स दिलो आहे की कित करपा जाय. अंडरपास पोंदा लायट घालपा जाय, सगळे सर्वीस रोडा रंबलर्स घालपा जाय, सेफ्टी सायन्स घालपा जायो, स्पीड लिमिट्स घालपा जायो आनी सायड लायट्स घालपा जायो तुगे हेजेर. प्लस वॉटर क्लॉगिंग जाता सो तो ते म्हाका सदां एक्सप्लोर करपा जायो सारको उरोंक. तो हिंग ड्रेनेज सिस्टम कांय केलो ना. सो हो ड्रेनेज सिस्टमा लागून तांकां सांगलो आहा दॅट दे हॅव टू पुट दीस डावन आनी दे वूड सजेस्ट दॅट दे वूड कम अगेन मे बी प्रोबेबली नेक्स्ट मॉन्सून एंड फायंड अ सोल्युशन. कित्याक अजून तें सोल्युशन गायलें ना. मागीर दुसरें म्हणटा तें हें जे हायवे वेस्टर्न बायपास स्टिल्साचे जावपा जाय आसलो तो आज हिंग जमनीचे जालो ताका लागून हिंग आख्खें फ्लडींग जाता. आनी तें फ्लडींग जर तर मिटिगेट करतो जाल्यार सुमरांनी तें फ्लडींग रिड्यूस करतो जाल्यार हे जे 4 नल्ला वयताय हे 4 मेजर नल्ला जे वयताय ते बांदकाम करून ते करपा जाय. अजून रिटेनिंग वॉल जायले नाही. दिस इज द परिस्थिती. आनी फाल्यां जरी तरी हिंगा युनियन मिनिस्टर येयलो इनॉग्रेशनाक आय थिंक इन फ्रंट ऑफ युनियन मिनिस्टर वी आर गोइंग टू पुट अप पिपल्स प्रोटेस्ट एंड पिपल्स रिक्वायरमेंट बिकॉज टुमोरो जरी तरी हें इनॉग्रेशन जालें आनी ह्यो रिटेनिंग वॉला अप्रुवल ना जाल्यार परत इन 2025 एगेन वी आर गोइंग टू हॅव अ प्रॉब्लेम. गोंय मुक्ती लढ्यांतले हुतात्म्याचे पयले पिळगेक दरेकी 10 लाखांची मजत. मुख्यमंत्र्याच्या हातान सगळ्यांचो भोवमान. स्वातंत्र्य सैनिकांचें कार्य खूब मोठें. तांचे फामिलीक न्याय दिला BJP सरकारान. उरिल्ल्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे पयले पिळगेकय सरकारी जॉब दिवपाचो खंय सरकाराचो यत्न चल्ला. स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेन उपकार मानले. गोंयांतले कितलेशेच फ्रिडम फायटर्स ज्यांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो बट ते चुकूनय सुद्दां 15 ऑगस्ट किंवा 19 डिसेंबराक उपस्थित रावना. शेषनाथ वाडेकर हांचे नातू आनी हिरवे गुरुजी हांचे पूत आनी नातू न चुकता गोंय भायरच्यान हांगासर येता. तांकां अभिमान आसा. खरें नोकरी घेतलेल्यांकूय हो अभिमान आसपाक जाय आशिल्लो
तांच्यांनी 19 डिसेंबर आणि 15 ऑगस्ट ह्या दिसा हय आमच्या दिल्ल्या जाणट्यांनी दिल्ल्या बलिदाना खातीर आमकां ही नोकरी मेळ्ळी म्हणून तांच्यांनी उपस्थित रावप हें गरजेचें आशिल्लें. म्हणजे फ्रीडम फायटर्स हांकां पेन्शन आनी बाकीचे तर तेंचे आमी केन्ना खंयचोच इश्यूज दवरूंक ना, बट त्याच बरोबर गोंयांतल्या ह्या पुराय इतिहासांत नोंद करी सारकें कुंकळीचो उठाव आसतलो, पिंटोच बंड आसतलो किंवा आमी म्हणटा तशें राण्यांचो बंड आसतलो. दिपाजी राणे हांचो बंड हाका म्हणजे गार्ड ऑफ ऑनर हे कायमचे दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात केलं आणि हे 74 हुतात्मे ज्यांच्यानी आपल्या प्राणाचें बलिदान दिलें हेंय बी गोंयच्या इतिहासात ते आतांच्याय पिळगेक समजप हें तितकेंच गरजेचें आशिल्लें. म्हाका खबर आसा म्हणून तर आयच्या ह्या 63व्या पूर्वसंध्येक आमी हो एक खरोखरच घरगुती कार्यक्रम आसा. ह्या कार्यक्रमात खंयसरूच स्टेज कार्यक्रम नसून ही तांकां दिल्ली आदरांजली आसा हुतात्म्या खातीर. त्या खातीर मनापासून त्या कार्यक्रमाक आमी रिक्वेस्ट केल्या उपरांत सगळी कडल्यान ते हांगासर आयले. हांव आतांय पळयतालो की तांची म्हाका दोग-तीग जाणांनी रिक्वेस्ट केली की आमकां आमच्या घरात नोकरी कोणाकूच मेळूंक ना. सरकाराच्या पॉलिसी प्रमाणे फक्त फर्स्ट जनरेशनाक नोकरी दिवपाक मेळटा. आमी ती सेकंड जनरेशनाक ओपन करूंकूय शकना म्हाका खबर आसा, कारण सेकंड जनरेशनाक ओपन केली जाल्यार नोकरी मेळ्ळ्यांचेच भुरगे परत एकदा नोकरी मागपा खातीर आमकां येतले. बट तरी सुद्दां हांव ते कन्सिडर करून बाकी तांकां ज्या गोष्टीची मदत करपाक जाता हांव कटिबद्ध आसा मुख्यमंत्री ह्या नात्यान. कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर जावपी वर्सुकी लोकोत्सव पणजे भायर व्हरचो म्हणून नगरसेवक कबीर पिंटो मखीजान महापालिकेचे बसकेंत इशू काडलो. लोकोत्सव आनी बांदोडकार ग्राउंडार जावपी कार्यावळीक लागून खंय ट्रॅफिक जॅम जाता, लोकांक त्रास जाता. नगरसेवक वसंत आक्षिगार शारांतल्यो बांयो नितळ करच्यो म्हणून मागता. आज CCPची कावन्सील मिटींग आशिल्ली. हांगासर थोडे म्हत्वाचे मुद्दे आयिल्ले. तितूंतलो एक मुद्दो असो जे कबीर पिंटो माखीजा आसा तांच्यांनी एक मुद्दो असो दवरला की प्रत्येक वर्सा जेन्ना कला अकादमीन लोकोत्सव जाता तेन्ना भायर जे ट्राफीक कंजेशन जाता तेजे खातीर लोकांक खुबशे त्रास जाता. तशेंच जे ते म्हणटा की कितलेशे इव्हेंट हे कला अकादमी आनी तेज्या सायडीकच्या जो ग्राउंड आसा बांदोडकर ग्राउंड थंय जाता तेन्ना ते म्हणटा लोकांक त्रास जाता, कारण ते म्युजीक टेस्ट करता, सावंड टेस्ट करता तेन्ना सायडीक जे रेजिडंट्स आसा तांकां त्रास जाता. ते इव्हेंट्स सिटीच्या भायर खंय तरी व्हरपाचे म्हणून हो एक मुद्दो आजच्या CCP काउन्सिल मिटिंगेन येयलो. Basically, Lokotsav is a very big festival. Now, what is happening is there are over 800,000 stalls which come into for Lokotsav, and thousands of people are visiting. But the problem is that there are no proper arrangements made for the parking, the traffic plan, and all this stuff. So the entire stretch continuously gets clogged. It's totally jammed, and it doesn't happen for 1 day or 2 days. It goes on for almost 10-12 days. This happens year after year. So my only humble request was to start looking at an alternative location. Last year, if you all note, not once, not twice, thrice ambulances were stuck. तशेंच जे वसंत आक्षिकार आसा तेंच्यांनी एक मुद्दो दवरला, पणजेच्यो ज्यो सगळ्यो बांयो ज्यो सिवेजी खातीर ताजें उदक जे कंटेमिनेट जाला ते उदक निवळ करचें हो मुद्दो तेंच्यांनी आज जी CCP काउन्सिल मिटींग आसा तितून दवरला. स्पेशली म्हज्या वॉर्डान एक 15-20 बांयो आसा आनी तश्योच सबंद पणजेन धरत जाल्यार 100 बांयो आसा. आज खुबश्यो बांयो बिकॉज ऑफ अंडरग्रावंड सिवरेज नेटवर्क डॅमेज जाल्ल्या कारणान कंटेमिनेट जाल्या. त्यो परत सारक्यो करून ताका परत न्यू लीज ऑफ लायफ दिवप. दीस वील हेल्प आमच्या अंडर वॉटर रिसोर्सीस बरे उरपाक आनी येणाऱ्या जनरेशनाक वो आमकां पुर्वजांनी जाणट्यांनी दिल्ली तो एक एसेट उरपाक जाय. हे खातीर हांवें रिक्वेस्ट केल्ली की सबंद पणजेभर सगळ्यो बांयो क्लीन करप आनी ताका परत रिज्युविनेट करप. दीस वील हेल्प अ लॉंग वे फॉर द कमिंग जनरेशन. मुख्यमंत्र्यान बुधवारा कदंबाचें स्मार्ट ट्रान्झीट कार्ड लॉन्च केलें. पुराय गोंयांत खंयूय हें कार्ड वापरूं येता. ज्येश्ठ नागरीक आनी विद्यार्थ्यांक ह्या कार्डाचेर 50% सूट, तशेंच फॅमिली कार्डय करूंक मेळटा. डिजिटलायझेशनाच्या मळार हें मोठें पावल म्हणून मंत्री माविन उलयलो. आयज खूब खोशयेची गजाल की आमच्या कदंबान एक पावल फुडें मारून आमी आयज स्मार्ट ट्रान्झीट कार्ड हेजें आयज उद्घाटन करता आनी ह्या उद्घाटनाक जी कार्डाची बाबतीन सगळी माहिती आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमकां दितले. पयलें कार्ड जे फक्त स्मार्ट सिटी बसीस खातीर आशिल्लें तें कार्ड आज आमी पुराय गोंयांत कदंबा खातीर आनी कदंबाच्या बरोबर माझी बस सर्वीस
हांच्या अंडर बसीस आसा हांच्या खातीर हें कार्ड आयच्यान लॉन्च करता. एक्चुअली कार्डाची किंमत 150 रुपया आशिल्ली, बट ती आमी फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक दिता. जो कार्ड घेवन बसीन ट्रॅव्हल करता ताका पयल्यान पयली 10% ऑफ मेळटलो. इन फ्युचर म्हणजे आउट ऑफ बसीस ज्यो वता गोंया भायर कदंबा वता तितूरय बी हें कार्ड आमी इंट्रोड्यूस करतले, सो डॅट विदीन शॉर्ट स्पॅन म्हणजे आमी फक्त पयले 15 दीस हांगासर सगळे ट्रायल आनी सक्सेसफूल जाल्या उपरांत आउट ऑफ गोवा बसीस जे वता तांच्या खातीर तर इट इज एन बीग बेनिफीट आसा. दुसरी गजाल स्टुडंट्सां खातीर जो 50% सिस्टम आसा ती 50% पास सिस्टम ह्या कार्डा वयल्यान चलतली. म्हणजे ताका वेगळे आपले आनी आय कार्ड दाखय हें बीन ना. स्टुडंट म्हटलो तुवें फॉर्म भरलो काय ताका 50% लागू जालें. तिसरी गजाल कदंबात सिनियर सिटीजनाक आमी 50% दिता. सिनियर सिटीजन आनी स्टुडंट सोडून फॅमिली कार्डय अवेलेबल आसा. घरांतल्या एका मनशान जर कार्ड घेतलें जाल्यार दुसऱ्याक कार्ड घेवपाची गरज ना. तेणी त्याच कार्डाचेर बाकी ट्रॅव्हल करूं येता. म्हणजे मिस्टरान घेतलेलें कार्ड मिसेसीकूय बी यूज जातलें. Having a smart card to travel in the entire state is going to, I think, change the entire scenario as far as the travelling public is concerned. This is in line with our Honorable Prime Minister's plan to have as much digital footprint everywhere possible where it affects common man. सामान्य मनशा एक रिलीफ मेळ्ळो कसो हो मेळटलो म्हणजे 10% तांकां फेअर रिडक्शन आसतलें आनी ट्रॅव्हल करता तांकां म्हाका दिसता एक खूब बरी गजाल आसा. धारगळे सनबर्न इडियम कांय थळाव्यांक नाका. थळाव्यांनी ग्रामसभेत तसो थारावूय घेतिल्लो. पंचायत संचालकान खंय ताका बेकायदेशीर एक्स पार्टी स्टे दिला. हायकोर्टा मुखार थळाव्याच्या आदोगादाचो आर्ग्युमेंट. केस शुक्रारा सुनावणेक येतली. आतां मेरेन सनबर्नाच्या आड हायकोर्टांत 3 याचिका पावल्यात. As far as Sunburn is concerned, the arguments started today. It continued till afternoon, and the matter is fixed on now Friday for further arguments. That is what has happened. The petitioner has not completed his arguments. After the petitioner completes, we will start arguing our case. The director has stayed the resolution of the Gram Sabha, which was passed saying that no permission should be granted as far as this festival is concerned. Is that Gram Sabha does not have such a power because the power given to the Gram Sabha is restricted. For passing such a resolution, a person against whom the resolution is passed is never issued any notice. So without hearing that person, how could the Gram Sabha pass such a bold and a sweeping resolution? advogat शहापूरकर म्हणटा 20 तारखेर सुनावणी जातली. तेन्नाच खंय याचिकांचेर निकाल जातलो. आज पंचायत संचालनालयाकडे ग्रामसभेच्या थाराव्याचेर हाडिल्ल्या स्टे विशीं सुनावणी जाली. आयज आमी हस्तक्षेप याचिका दाखल केला. स्पेस बाउंडान मांद्रे धारगळ ग्रामसभेच्या ठरावाच्या अगेन्स्ट अपील फायल केल्ल्यात आनी ताका ताणें एक्स पार्टी स्टे घेतिल्ली. सो ताजेर आयज सुनावणी आशिल्ली. ही खबर आमकां कळटाच आमी म्हळ्यार ग्रामसभेक जे उपस्थित आशिल्ले ग्रामस्थ हांचे एक ग्रामस्थ म्हळ्यार श्री महादेव पटेकर हांच्यानी आपूण स्वताहून एक हस्तक्षेप याचिका आयज दाखल केला. हस्तक्षेप याचिका म्हळ्यार आमचें इंटरवेन्शन एप्लिकेशन आनी मेन अपील हांचे दोगांचेरूय सुनावणी परं 20 तारखेक देडाक दवरला. 1 जावन 30 मिनटांनी 20 तारखेक 1:30 सुमार हाजेर सुनावणी आसतली आनी त्याच दिसा डिसिजनां जातली मेन अपीलाचेर आनी इंटरवेन्शन एप्लिकेशनाचेर दोनांयचेर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी स्वप्नील तारी. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम्स 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.